एक गजाल आसा की कर्नाटक काय आमची गजाली काना मनार घेना. जी नोटीस धाडली हय चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान, ताका ताणें रिप्लाय केला की तुमी सांगता त्यो गजाली आमकां लागत नात म्हणून. अशी जेन्ना भुमिका दुसरी बाजू घेता तेन्ना रणनिती कितें? यू सी ही रणनिती म्हणजे आमी पयलीं सुद्दां करीत येयल्या. उदाहरणार्थ सामकें समंजसपणान आनीक मनीसपणान अशें म्हणटा हांव, वागतलें जर जाय जाल्यार ओके, उदक आमकां शॅर करपाक जाय जाल्यार ताका एक 4 टेबलाचे म्हणजे टेबला कडेन 4 जाण बसून ताजेर विचार करपाक जाता. जगांतले सगळे प्रकारचे विशय जे आसात पळय न्ही ते एक्रॉस द टेबल सॉर्ट आवट जाल्ले आसात आनी जायत आसात आनी हेजे मुखारूय बी जातले. त्यामुळे म्हादईच्या उदका संबंदी येवन जर अशें बसून जर बरेपणान पद्दतीन जाल्लें जाल्यार जावंक शकतालें. मागीर दिवपाचें घेवपाचें कितें म्हणटा तें. पण हे थोडेशें म्हणजे हरेरावीची हें जें आसा पद्दत जी आसा पळय ही बरोबर न्ही. आयच्या लोकशायेंतूय ती बसना. आनी त्यामुळेच मागीर आमी कोर्टाची बाजू जी घेतली पळय, कोर्टा बाजू म्हणजे मार्ग जो घेतलो तें कारण हें. एक मुद्दो आहा की कर्नाटकाक म्हणटा सगळे राजकारणी एक ह्या इशूचेर. आमची राजकारणी एकामेकाची तोंडां पळयनात. राज्याचे WRD मिनिस्टर म्हणून हो खेद आसा? ना, कारण कितें जालां सांगता घेयात. पयली बैठक जाली आमची हावस कमिटीची, त्या हावस कमिटी भितर सगळ्याच पक्षाचे लोक आयिल्ले आनी तांणी ज्यो सुचोवणी केल्यो त्यो म्हाका जरी दिसलें की स्वागता म्हणजे वेलकम करपा सारक्यो गजाली, कॉन्ट्रिब्युटरी अश्यो सेशन्स आशिल्लीं. कळ्ळें की ना? तुम्ही म्हणटात की आनी त्यामुळे म्हाका दिसना की ह्या विशया कडेन राजकारणी वेगवेगळी तोंडां घेवन आसा अशें म्हणून. तुम्ही म्हणटात की गोंयचे राजकारणी ह्या विशयाचेर आतां एक जावपाक लागले. एक मुद्दो आहा की कर्नाटकाचो बेजीक गजाल तातूंत भितर आतां जी तफावत आमी परत परत उलयत आयल्यात की कर्नाटक म्हणटा की तांकां पिवपा खातीर उदक जाय. तांचो एकूण जर हें पळयलो वावर जर पळयलो तर एक लक्षांत येता की ते फक्त पिवपा खातीर न्ही, ते तांकां इरिगेशना खातीरय जाय आनी प्रॉबेबली इंडस्ट्रियल पर्पजा खातीरय जाय. तुमचो जेन्ना आतां इंटरनल असेसमेंट जो आसा, कारण आतां हे इतली DPR BPR पावला, हांव धरून चलता की DPRाचो अनऑफिशियल अभ्यास आतां मेरेन जालो आसतलो. ऑफिशियली आतां 8 दिसां भितर कॉपी मेळटली. अनऑफिशियली तुमी जेन्ना कर्नाटकाच्या DPRा कडेन पळयतात तुमकां ह्यो गजाली परत जाणवता काय कितें आनी ह्या DPRा भितर प्रॉब्लेम्स कितें आहा? ताजेर हांव एकच शब्दान सांगता, म्हातारी मेल्याचं दुख्ख नाही, काळ सुखावतो. त्या ह्या नदरेन आमी ह्या DPRा कडेन पळयतात. हो DPR जावंक जायना, ह्या DPRा मान्यता मेळपाक जायना. कळ्ळें की ना? कारण लक्षांत घेयात की आमच्यो असंख्य अश्यो ट्रिब्युटरीज जातूंतल्यान म्हादई नदी निर्माण जाता, अश्यो असंख्य जवळ जवळ 8, 10, 12, 15 सुमार आसतली. आमी सगळे मेजूं वचना, पूण जॉग्राफिकल मॅप काडून पळयलो जाल्यार तातूंत त्यो ल्हान 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 ट्रिब्युटरीज दिसतात. आनी ह्या ट्रिब्युटरीच्या माध्यमांतल्यानच मागीर म्हादय नदी हा ती रुपाक जन्माक येता. आनी त्यामुळे हातूंतली खंयचीय ट्रिब्युटरी ही बंद करप किंवा डायवर्ट करप म्हणजेच म्हादईक धोको, हें जावंक दिवपाक जायना. आमी ह्या मताचेर ठाम आसात. DPRा भितर तुमकां प्रॉब्लेम्स कितें दिसतात सद्या? DPR पळय तांणी कितें केलां, पयलीं एक सॉंग घेतिल्लें, मागीर आतां ताणें दुसरें सॉंग घेतलां. आतां म्हणटा तें आमकां उदक लिफ्ट करून व्हरता, आमी डायवर्ट करनात, आमी लिफ्ट करतात. कळ्ळें की ना? अशे तांचे विचार चलिल्ले आसात आनी तसो ताणें DPRा म्हणिल्लें आसा. म्हणजे तें कशें आसा की ताका फांटो दिवचो, वायल्ड लायफ सँक्च्युरीचें रक्षण करपा संबंदी उदक डायवर्ट करपा जायना वगैरे वगैरे कलमां ती त्या कायद्यांत जे आसा पळय न्ही ताका फांटो दिवचो अशे पद्दतीन ते करपाक पळयतात. तुम्ही म्हणटात बेजिकली शब्दांचो खेळ चलयला सो दॅट ती जी परमिशन्स घेवपा जाय ती बायपास जावची म्हणून अशे तरेन कर्नाटकान हो खेळ चलयला. करता पूण म्हाका दिसना तांकां तशें यश येतलें. सुर्ला न्हंयचेर ताणें बंदारा प्रपोज केला ह्या DPRा भितर, विच इज वन ऑफ द मेजर ट्रिब्युटरीज कमिंग टू म्हादय. एक मुद्दो जो आसा, हांवें लास्ट टायम कालूस बाब फेरेर आशिल्ले तांकांय विचारिल्लो की ट्रायब्युनला भितर कर्नाटकान जो प्लॅन सबमीट केला आनीक आज जो DPR आसा तातूंत भितर भरपूर तफावत आसा. एटलिस्ट जरी आमकां ऑफिशियली नासलो तरी आमकां अनऑफिशियली कांय डिटेल्स खबर आसात आयचे घडये. कोर्टा भितर बाजू मांडटना आज जेन्ना परत फायनल हियरींग सुरू जातलें, हो मुद्दो गोंय सरकार फुडें व्हरतलें काय कितें, की ट्रायब्युनलान ज्या गजालींच्या आदाराचेर ऑर्डर दिल्या आनी आज जो DPR तुमी हाडटात आर नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू इच अदर. मांडवी न्हंयच्या पोंच्यान उदक भरपूर गेलां, त्या हिशोबान फाटले इतले कालावधींत पयलींचो DPR, आतांचो जो ताणें सबमीट केला तो DPR आनी ताका मेळिल्ली मान्यता, हो सगळे अभ्यास केलो जर जायत जाल्यार आमी गोंय सरकारान आनी गोंयचे जनतेनूय बीन
भरपूर काही हे जे म्हणटा पळय न्ही मटेरियल जे म्हणटा पळय ते परत मांडचें पडटलें आनी त्या नजरेन जे जाग्यार गरज आसा थंय आमकां कन्सल्टंट घेवपाचे, ज्या जाग्यार गरज आसा थंय आमकां सायंटिस्ट घेवपाचे, ज्या जाग्यार गरज आसा थंय इंजिनियर्स घेवपाचे आनी तांचे माध्यमांतल्यान म्हणजे एक्सपर्ट जे म्हणटा एक्सपर्ट आसतात कळ्ळें की ना. सो नॅशनल लेवलाचेर आनी गोंय पातळीचेर बीन आमचे जे काही नागरीक आसात, काही दोस्त आसात किंवा प्रॉमिनंट लोक आसात, पर्सनालिटीज हांचो आमी आदार घेवचो पडटलो आनी मुखाल्ले म्हणजे विथ अ टायम बाउंड, कारण जुलय म्हणना फुडें तयारी आतां सावन जावची साधारण पडटली. फेब्रुवारी आसा, मार्च एप्रील मे जून सादारणशे 4 महिने, तयारी आतां सावन जावची 4 महिन्या भितर आमी ही सगळी तयारी करची पडटली. उदाहरणार्थ कालच हांवें एक फायल क्लियर केली आसा जातूंत रिचर्ड डिसोजा जो आशिल्लो पळय न्ही पयलीं फॉरेस्टाचो CCF आशिल्लो, ताका आमी अपॉयंट केला एज वन ऑफ द कन्सल्टंट अशें म्हणून. अजुनूय काही अपॉयंटमेंट्स मुखाल्ले आनी समिती सुद्दां निवड करपाचे मुखाल्ले काही दिसांत जातले आनीक जेणे करून साम दाम दंड जे म्हणटा पळय न्ही ते पद्दतीन आमी सगळे फूल प्रूफ आमची बाजू अजून सामकी कणखर करपा संबंदी आमचो प्रयत्न आसतलो. सुप्रीम कोर्टा भितर आतां फायनल हियरिंगाक केस येता. एक जे परत परत सगळे जाण मुद्दो मांडटात तो म्हळ्यार डायवर्शनाचो. आनी आज कर्नाटक खंय तरी अशी कायलोळी करपाक लागला की डायवर्शन नी लिफ्टिंग म्हणून. करेक्ट. भाऊ फरक कितें? शेवटी उदक तशें वचपाचें, हांगसरलें उदक आडोवपाचें. मेन म्हणजे कशें आसा, एक नैसर्गीक कायदो आसा, नैसर्गीक कायदो आसा की खंयचोय इवन ल्हानांतलो ल्हान नाल्ल सुद्दां आसा पळय न्ही तो निसर्गान निर्माण जाल्लो आसा आनी तो निसर्गाचे प्रमाणे वचपाक दिवपाक जाय आमी. तातूंतच वैभव आसता. तो आमी आमकां जाय तसो ह्या वटच्यान व्हरतले त्या वटच्यान व्हरतले आनी खंयच्यान व्हरतले हें जावंक शकना. हें निसर्गाच्या अधिनियमाच्या विरुद्ध आसा. बरोबर. हें पयलीं तातूंत आमी सगळ्यांनी मान्य करून घेवपाक जाय. आनी दुसरें म्हटल्यार कशें, तेणें आतां तें लिफ्ट इरिगेशन म्हणूं ना जाल्यार ड्रिंकींग पर्पज म्हणूं शेवटी त्या निसर्ग बॉडींतल्यान वॉटर बॉडी जी आसा तातूंतल्यान तुमी उदक भायर व्हरपाक पळयतात. अशें जर सगळे देशभर जावपाक जायत मागीर ह्या देशांत घडप कशें मुखार. सो हो निसर्गाचो अधिनियम म्हणजे हें तुवें करूं ना आनी तुका डायवर्शन तुका अधिकारच ना. बरोबर. अधिकार जो आसा पळय न्ही तो निसर्गाचें उदक म्हण किंवा इवन झाडां पेडां दोंगराची कापणी तुज्यान जाय तशें करपाक जायना. बरोबर. तर अशे खुबशे आय वूड से देर आर इनपुट्स जे आमी जे आमचे रिसर्चर्स आसात किंवा आमचे कन्सल्टंट्स आसात तांचे कडेन घेवन आमी आमची केस आनी स्ट्रॉंग एक गजाल जी, कारण ह्या दिसांनी अभ्यासय भरपूर जाला. कर्नाटकान ज्या स्केलीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय रेडी केलां तें इन्फ्रास्ट्रक्चर जर पळयलें जाल्यार ते फक्त 4 TMC व्हरपा खातीर काय कितें, एक दुसरें ते फक्त पिवपा खातीर काय कितें? ना, आमी दोनी हेंचे विरुद्ध आसात. पिवपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयतकीर प्रायमा फेसी आमचो इंटरनल रिपोर्ट कितें सांगता? एक्झॅक्टली. म्हणजे ताजो अर्थ असो जाता की तुमी थेमान थेंब जो आसा पळय तो डायवर्ट करपाक पळयतले. जे पद्दतीन ताणें तो कालो बांदला, डीप कालो बांदला, उदकाचें सद्याक डायवर्शन केलां म्हणजे कच्च्या माती घातल्यार उदकाचें डायवर्शन जाता जें निसर्गाच्या विरुद्ध आसा. बरोबर. पण हें ताणें जें केलां तें पळयलें जर जाय जाल्यार इवन थेमान थेंब सुद्दां त्या वटच्यान वतलो. म्हादय नकल सकल न्हय येवचीच ना. आनी म्हणून ह्याकाच तर आमचो विरोध आसा. ह्या गोश्टींकच आमचो सामको ठाम विरोध आसा. तुम्ही म्हणटात की ते इन्फ्रास्ट्रक्चर हे फक्त ट्रायब्युनलान दिल्ल्या एवॉर्डा पुरतें ना. ना 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 आनी ट्रायब्युनल अजून परमिशन दिवूच ना तांकां बांद म्हणून. सई ट्रायब्युनलाक सुद्दां केस आसा पळय न्ही ती अजून थंय तिनूय पार्टीचे तिनूय राज्यांचे अजून थंय एक्सप्लेनेटरी प्रपोजल्स आसात म्हणजे स्टेटमेंट्स आसात दिल्ले की ताजेर परत हियरिंग करपाक जाय जें ट्रिब्युनल अजून करूं ना. ट्रिब्युनलान कितें म्हटलां की सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन जावनी आनी ताजे नंतर मागीर तुमी जें कितें पेटिशन दिल्लें आसा रिपेटिशन दिल्लें आसा ताजे नंतर आमी विचार करता अशें म्हणून. एक विशय आहा तो म्हळ्यार इलेक्शनाचो. सगळे जाण म्हणटात की कर्नाटकाक इलेक्शन आसा ते मागीर काँग्रेस आसूं किंवा BJP आसूं सगळ्याक त्या इलेक्शना भितर प्रचंड इंट्रस्ट आसा आनी त्या राजकारणाचो कर्नाटका सारक्या व्हडल्या स्टेटीक सत्तेर येवपाच्या राजकारणाचो बळी सद्याक गोंय थारता. म्हाका दिसना, कारण कितें आहा की हांवें जवळ जवळ स्वताचींच 8 इलेक्शनां केलीं. म्हणून तुमकां विचारता, तुमीच सांगा म्हाका. 2 इलेक्शनां हांव हारलो. हय. बाकीची 8 इलेक्शनां जिखलो. ताजे पयलीं सरपंच म्हणून 2 इलेक्शनां म्हणजे 10 इलेक्शनां हांवें जिखिल्लो आसा. त्यामुळे म्हाका दिसना की मतदार लोक जे आसात ते मागीर कर्नाटकांतले आसूं गोंयांतले आसूं अशा प्रकारचे काही इश्यू धरून एखादी व्यक्तीक जिखून दिता एखादी पक्षाक जिखून दितात. लोक जे असतात पळय न्ही लोकांक एक वेगळेच विशय असतात तांच्या मनात वेगळे विचार असतात आणि त्यानुसार लोक मागीर पक्षाक आनी पार्टीक निवडून दितात. त्यामुळे म्हाका दिसना की हो जो विशय जो आसा पळय आनी दुसरें कशें आसा
म्हादई आनी म्हादईचे संबंदी तांची जे कितें डायवर्शन करपाचो विचार आसा तो इतलो पुरतो आसा. इट मे बी 10% or 15% ऑफ कर्नाटका कवरींग अशें तांचे हेजे प्रमाणे. अदरवायज 85% कर्नाटका जाका आज देणे घेणे कांय आसचीच ना एखादी. खुद्द कणकुंबीचे लोक जे आसा पळय न्ही तांगे ह्या विशया कडेन देणे घेणे कांय ना. ते गोंयची बरोबर आहात. एक्झॅक्टली. त्यामुळे म्हाका दिसना की हो तुम्ही म्हणटा हो राजकीय विशय केल्यार सुद्दां तातूंतल्यान राजकीय फायदो ना. म्हाका दिसना फायदो ना.